आमी देवाची भुरगीं म्हणटत सुगणी आसूंक जाय. आमी सारकी प्रमाणीकपणांत जियेतली ताची भुरगीं जावंकूच जाय. पूण अशें जायना. कित्याक आमी आपलेपणांत आसली म्हणटत आमी गोडेक देव अशें चिंता म्हणून समजोन आमचें चिंतप ताच्या चिंतनांनी घालूंक आमी हे भाशेन जियेत. आतां पळयात, आब्राम देवान ताका ताच्या गांवांतलो ताच्या म्हणजे ताची फामील आसली तिजोल्लो ताका काडून कानान गांवांत हाडलो. आतां सारा मेली, तिका भुरगो जालो इसाक, आनी आतां आब्रामूय मरचो आसा. पूण तो कितें म्हणटा, म्हज्या पुताक म्हज्या गांवांतल्या ताका एक बायल तिचोल्ली हाड. म्हणजे कितें, तांची परंपरा आजून फुडें व्हरोंक जाय म्हणून. आनी तशें घडटा. पूण जेजू पळयात, जेजू कोणाक आपयता? वो 2 वसुलदार आसलेलो ताका वायटोवो म्हणत. कित्याक तो जुदेव जावन रोमच्या लोकां बरोबर वावुरतालो. ताका खूब पयशे मेळटालेत आनी तो पयशांच्या दुडवांच्या खेळांत आसलेलो. कसो तो सुबेज पयशे घेतालो आनी ताका प्रोटेक्शन आसतालें. तो आपलो वांटो घेतालो आनी तांकांय दितालो, रोमकारांक जे तांचें दिवंक जाय पळय तें. हे भाशेन ताचे कडेन खूब दुडो आसलेलो. पूण दुडो आसलो म्हणटच दुसरी मागीर वायट वस्तू तांचे सगळें घडटात. आनी तो वायटव्या बरोबर आपलें जिवीत सादतालो. आनी असल्या मनशाक जेजू आपयता आपलो सांगाती कसो घेवंक जिवंक ताचे बरोबर. तो कितें करता? मातेव सगलें सोडून जेजूच्या फाटल्यान वता. आनी वेच्या आदीं तो म्हणटा, हांव आतां सगल्या जाणांक एक जेवण बरें दिता आनी सगल्या जाणांक आपयता. आनी हे परी तो बाय बाय म्हणटा तांकां.